since water is the basic necessity of human beings. आयज आमचे MLA बरी इनिशिएटीव घेतली आनी सगळे PWD ऑफिशियल्स आपयले बिकॉज आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी उदकाची खूब हालावत जालोली आहा. सो आयज जेन्ना आमी डिस्कशन करतले they are giving the excuse saying that magnesium has been entering into the Cortalim dam and that is the reason for lack of water supply. But now since now the water level is come down, आता जर एप्रिला म्हयन्याकू इतली मॅग्नेशियम भितर सरून हें जाता जाल्यार I wonder what will be the state in the month of May if they are giving us that the excuse. So आमचे सरांनी बीन तांकां सांगलां that तेंकोडे डिटेल मागल्या of past 15 days तुमची कितली उदक आगासाय वयता आनी कितली उदक लोटोलीम एंड नागवा. So all this 15 days detail घेऊन सर आपण फिजिकली आपण वचून क्रॉस चेक करतलो near the valve what is the situation, whether that data will be matching with the water with the valve whatever it has been released. आणि then accordingly secondly sir has given us the assurance की तो आपण main people who are dealing with the Cortalim तेंकोडे पोतून joint meeting घेतलो along with our local department. Every time जेन्ना आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगपाचें म्हटल्यार जावं कोर्तालीं केलोसी सांकवाड बाकीचे एरिया जे आहा एवरी टायम आमकां हें प्रॉब्लम उदकाचो मेन इशू म्हणटा आमचो उदकाचो. आनी एवरी टायम आमच्या लोकांचे आमकां कंप्लेन येता बाबा आयज हे वाड्याक उदक ना फाल्यां हे वाड्याक उदक ना एवरी टायम आमकां हें चालूच आसा. ताका लागून आयज आमी ऑफिशियली जे आमचे वॉटर डिपार्टमेंट जे आमचे AE आहले JE आहले हांकां आपोवन आमी जे आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन लोकांक बरे भाशेन उदक पावपाक जाय. कितलीं वर्सां जालीं हें सेम प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी हांव टील डेट हांव जेन्ना MLA जालो ते मेरेन हांव आमचे JE हांव कॉन्टेक्टानू आहलो. आयज तांकां आमी जॉयंट मिटींग मागली आनी आमचे थोडे भाव भयणी आमची हांगासर येयल्लीं. ताका आमी सजेशन दिलां आनी आमी ताचें आयकून घेतलां. आनी नेक्स्ट वीक जे आमी जे वाल आहा जे वाल टू वाल इन्स्पेक्शन करून आमचे उदक कोणाक वयता कितले खंयचे कंपनीक वयता हें हांव फायंड आवट करूनच तेजे उपरांत हांव तुमकां डिटेल हांव सांगतलो. वाल टू वाल जे हांव पर्सनल वचोन ताका घेवन वयतलो ते वाल टू वाल म्हाका कितले डिस्ट्रिब्यूट जाता ते म्हाका कळपाक जाय. ते मेरेन म्हाका म्हज्यान तुमकां डिटेल सांगपाक शकना. अक्षय आनी कुट्टाळे कितें प्रॉब्लेम अक्षय आनी कुट्टाडे प्रॉब्लम म्हाका दिसता पळय कितें आसा पयलीं अक्षय आमी हे सायडी लायन दिली म्हणटकच आतां आमी ताकाय ना म्हणपाक शकना. पूण तरी आसतना जेन्ना आमचे कुट्टाळेचे वो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक उदक पयलीं पावपाक जाय तेजे उपरांत आमी दिवपाक प्रॉब्लम ना न्हू. पयलीं सद्दां आमच्या लोकांक पयलीं पावपाक जाय कित्याक आमची एरिया आसा आमचे मुरगांव तालुका आसा. जेन्ना ओके एक्स्ट्रा कितें पावलें जाल्यार आमकां आगासाय दिवपाक प्रॉब्लम ना. तरी आसतना आमी आगासाय इतलीं वर्सां दिलां म्हणटकच ताकाय दिवपाक जाय ना न्हू. पूण आमकांय पयलीं पावपाक जाय न्हू. म्हणपाक लागून ते सालावली हाका लागून कितें लायटीक लागून प्रॉब्लम जाता अशें जायते ते सांगता. पूण तरी आसतना आमी सालावली देखून वचून आमी जे ऑफिसर आसा EE आसा तांकां आमी वचून डिविजन 12 हांकां वचून आमी मेवतले बाबा आमकां असो प्रॉब्लम कित्याक जाता काय म्हणून हांव तेवूय फायंड आवट करतलो. सर मुरमुगांव तालुक्यात उदक येताले थोडे आक्षे वयता आतां आयकूंक येता थोडे लोटलीं घालता थोडे वेर्णाय वयता. सो तेजें कितें डिस्कशन जाल्लें अक्षय लोटलेय वयता म्हण सांगतालो म्हाका आयकलां. ताका लागून हांव सांगता न्हू आमी जो वाल आसा त्या वालाचेर वचोन आमी इन्स्पेक्शन करतले. पयलीं सगळी सप्लाय सारकें आशिल्लें अरावंड 88 to 82 MLA आमकां मुरमुगांव तालुक्याक येताले. आतां मातशें थंय मॅग्नीज कंटेंट वाडयिल्ल्यान साळावली डॅमार आनी मदीं पावर मातसो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान आमकां सादारण 25 ते 30 MLA डेली सादारण 7-8 दीस सारकें कमी येता. आनी ताका लागून आमी कितें करतात पयऱ्यान उदक दितात. आज दिलें फाल्यां दिना त्या एरियेक पर दितात. आतां इवन कुट्टाळे सुद्दां काल दिल्लें आज दिवंक मेळपाक ना पर दितात. आनी कितें जातात पयऱ्यान गेल्ले लोकांक कन्जम्पशन 2 दिसान लोक लो लायनीचें कन्जम्पशन घेतात आनी वयर जी घरां उरतात तांकां मातसो उदका प्रॉब्लेम उरता. पूण आमी ऑफिसांत टँकर स्टँड बाय दवरिल्ले आसा. जर डिमांड आयलो लोकांलो तर आमी टँकराचेर सप्लाय करतात. आनी हें आतां कितें मॅग्नीज येता तें रिस्टोर सारकें जालें आनी 80 to 85 MLA आमकां येवपाक लागलें सगळें नॉर्मलायज जातलें. 8 दीस पयलीं सगळें नॉर्मलायज आशिल्लें. फक्त ह्या 8 दिसां मातसो प्रॉब्लेम बिल्डींग येता आनी व्हडले व्हडले कॉम्प्लेक्स येता. तांकां आमी जर तेंगे नेटवर्क घालून जर खर्चार ते एक्सपेंडिचर करून जर घालतात जाल्यार मेन सोर्सा कडच्यान तेंकां कनेक्शन येतात. आमी डिस्ट्रिब्युशनाचें कनेक्शन दिनात. ताका लागून डिस्ट्रिब्युशन ज्या लोकांक वता तें केन्ना डिस्टर्ब जायना. जो पर्यंत तो मेन कन्झ्युमर आसा नवको आसा तो आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करून तो पर्यंत आमी कनेक्शन दिनात.
तर जायकाचे पायपलायनचे कामां बी चालू आसतना सुद्दां इतले त्रास जाता म्हणजे केन्ना म्हणसर तुमी ना जायकाचे ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा फक्त हो टायम बींग प्रॉब्लेम फ्रॉम लास्ट 8 days कित्याक आतां सगळ्याच लोकांक विचारलें हांवें ते 8 दिसां पयलीं व्हडलो प्रॉब्लेम नाशिल्लो हो जाला प्रॉब्लेम 8 दीस आनी बिकॉज ऑफ दीस सावली मातसो मॅंगनीज आनी लायटी प्रॉब्लेम जाल्ले बट जायका इज ऑपरेशनल नाव हय जायका आमची मोरमुगांव तालुका फूल ऑपरेशनल आसा इंडस्ट्री सगळ्यांकच कॉमन नेटवर्क आसा तेका लागून आमी कितें करतात तरी पूण आमी ती आमची थोडी बल्क कंज्युमर हें आसा तांकां मातशी रिस्ट्रिक्शन घालून पयऱ्यांक उदक दिल्लें आनी तांकां थोडें उदक दिवचें पडटा आनी हांगाय दिवचें पडटा सर पूण व्हडलोसो प्रॉब्लेम असो अशें पयऱ्यांक उदक दिल्यार प्रॉब्लेम सद्या तर हें जायना पूण वयर एरिया आसा पळय तेंगे मातसो येता मातशी कंप्लेनी आसता सर पण डू यू एक्सेप्ट की कोटा जो मुरमुगांव तालुका खातीर येता इज बींग डायवर्टेड टू आगासाय Divert ना, लोटली वेर्ना डायवर्ट करप इंडस्ट्रीज तसलोच ना कित्याक हांगा जितलें जर आमकां 10 MLA कमी आयलें प्रोपोर्शनल सगळी सायडीन कमी वता उदक खंयचें जें एडिशनल टॅपिंग आनी कितें आसा प्रोपोर्शनल कमी प्रेशर आसना ऑटोमॅटीक कमी जाता थंय बाबा वाल कंट्रोल करून थंय दिल्लें हांगा दिल्यार ताचो प्रश्नच येना पूण इंडस्ट्रीज जे रॉ वॉटर घेतात तांकां आतां डॉमेस्टीक तुमी उदक सप्लाय करतात तांचो डिमांड तुमी कशें फुलफील करतले ते सद्या तांकां खंयच्यान आमचे आतां बल्क कंज्युमर आसात कोणालोच डिमांड सद्या एग्रीमेंटा इतलो वचना कित्याक आतां सरान म्हणलो म्हाका हें कर म्हणून हांव तें वर्कआवट करून जाल्यार सराक दितलो पूण हांवें आतां स्टडी हें केल्ली हें केलां खंयचोय आमी बल्क कंज्युमराचो एग्रीमेंटा इतली क्वॉन्टिटी आमी सद्या तरी सप्लाय करून आमी पोजिशन आसात आनी तें करयनात आमी